Test sound. तुझे कुठून एकठांय जाता A36 page 20. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोफी आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी पवित्र कुटुंबाचे फेस्त मनयता. जेजू, मारिया, जुजे. कशे भाशेन जेजू तांचे बरोबर जियेलो, देव जावन मनशांचो सैम ताणें घेतलो आनी मनशा सारको तो वाडत गेलो. आमी देवाक खारगां दिवया, कित्याक आमकां ती एक नमुनो जावन आसात. आनी आमचे सगळे कुटुंब तेच भाशेन देवाचे कृपेन बरोवन आपलें जिवीत सादतात. वयर सकयल टाव टिव आसात, पूण तातूंतल्यान आमी अदीक आनी अदीक देवाक सवें वाडत वेता. नाजाल्यार आमी आमचेच सारकीं जायत तर आमकां इफेनूच तयार जातलें. पूण ना, आमी आमची पातकां कबूल करता. आमी पातकी म्हणून आमी जाणो देवाची भुरगीं आमी, पूण तरी पूण पातकान पडटा, कित्याक देंवचारूय आसा आनी आमी आपलेपणान जियेलीं म्हणटा तें हें जावंक लागता. हें जाणो आमी, पूण तरी पूण देवाची मदत आमकां जाय आनी तो रोखडोच आमकां मदत करता. तर सगळीं जाणां आमी आमची पातकां ओळखून घेवया. कशे भाशेन मोगान आमी एका कुटुंबान जियेता, पूण मागीर हो मोग सगळो काबार जाता, निवता. कित्याक लागून? आपलेपणाक लागून.
आनी हे आमी बोन करच्याक ह्या वेळार देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागया. सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करया आनी काळजान थावन हे मागणें आमी देवाक आनी एकामेकाक करया. हांव पातकी सोरपू दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सुद्दां सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Page number A4, Moima Deva Kunsorgi, page number A4. Moima Deva Kunsorgi, Ani Shatika Chaista Sansari, Sarves Paradeva, Sorgin Charaya, Pudvedar Baba, Amin Tukan Namaskar Kota, Amin Tukan Dilwasta, Tushar Roy Baba, Sotami Tukan Bakantam, Somya Jesus Christa, Bapacha Rasputa, Somya Deva Deva Cheshele, Tu Sosara Chempamata, Amchi Kakunko, Amchi Kutko. Uzmiak mosam cemagne ai kunge kityak povinak miak masamati deva papa cemoy me Jesus Christa Close to more baseball. Amen. 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 मागुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा पवित्र कुटुंबाचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार घालून आवय बापाय भुरग्यां मदें मोग आनी मान कितलो पवित्र आनी कुटुंबांचें जिवीत कितलें मोलादीक
तें तूं शिकयताय. तर आमच्या कुटुंबांनी सगळ्यांनी एकामेकाचो हुस्को धरून आपल्या भुरग्यांक तुजी भुरगीं कशीं वाडोवंक आवय बापायक उजवाड आनी बळ दी, आनी भुरग्यांक आपल्या वडिलांक खालती रावंक आनी तांकां मानान लेखूंक मोन दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. हे वतीन एक भाग आमचो काबार जालो. दुसऱ्या भागांत आतां आमी प्रवेश करतना चीत दिवन आमी देवाचें उतर आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. एका दर्शनांत सर्वेस्पराचें उतर अब्रामाक कळीत जालें. अब्रामा, भियो नाका, हांव तुजो दाळ, तुका व्हडलें इनाम मेळटलें. अब्रामान जाप दिलो, म्हज्या देवा, तूं म्हाका कित्याक दिवंक सोदता? म्हाका भुरगें बाळ कांय ना. दामासाचो पूत इलिजार म्हजो दायजी जातलो. उपरांत अब्रामान म्हणलें, पयलें तुवें म्हाका कांयच दिवंक ना. म्हज्या घरांतलो एक सेवक म्हजो दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्परान म्हणलें, तो तुजो दायजी जावचो ना, पूण तुज्याच रोगता मासाचो जल्मतलो. तो तुजो दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्परान अब्रामाक भायर व्हेलो आनी म्हणलें, वयर स्वर्गार दोळे मार आनी तुजे लागीं घडटा जाल्यार तीं सगलीं नखेत्रां मेज. त्या फुडें उलोवन म्हणलें, ह्या पोरी तुजी सोंसोत जातली. अब्रामान सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवलो आनी देखून सर्वेस्परान ताका प्रमाणीक केलो. आपल्या उतरा प्रमाणें सर्वेस्परान साराक बोलेपण दाखयलें आनी तिका बासायलें तें ताणें केलें. म्हणटूच सारा गोरबेस जाली आनी देवान बासायलोल्या वेळार तिचे तावन अब्रामाक ताचे उतार पिरायेक एक भुरगो जालो. आपणाक जल्मल्ल्या पुताक सारान जल्म दिल्ल्या पुताक अब्रामान इजाक म्हूण नांव दिलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगट करात. पोरसां मोदें ताची कर्तुत्वां गाजयात. ताका तुमी गितां गायतात. किर्नोचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्याची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवांत अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोशभरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुजेंच मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोल सोदीत रावात. जबाब, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताणें केले ओचोऱ्या विस्मिताचो ताच्या तोंडांतल्या निवड्याचो उगडास दवरात. ताचे चाकरा अब्रामाच्या पुता दुवानू, ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानू, तोच सर्वेस्पोर आमचो देव. जबाब, सर्वेस्पोराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. हजार पिळगांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्रामा कडेन कबलांत केल्ली इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा.
हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, भावार्थाक लागून अब्राहम दायज कशें आपणाक मेळचो आसलो त्या गांवांत वचून देवाच्या उतराक खालतो जालो आनी खंय वेता तें नकळो जावनूय तो वाटेक लागलो. भावार्थाक लागून उत्तर पिरायेर पावलेली अब्राहमाची बायल सारा आवय जावंक पावल्ली, कित्याक देव आपली बासावणी पाळटलो म्हूण तिणें विस्वास दवरलो. हेच खातीर मरणा लागीं पावलोल्या हेच एकले मनशांतान मळबावेल्या नोकेत्रां पोरी आनी मेजूंक जायनासलेल्या वेळे रेवेच्या कोयण्या पोरी सोंसोत उत्पन्न जाली. भावार्थाक लागून अब्राहम देवा ताची परिक्षा केली तेन्ना इजाकाक ओपून दिल्लो. देवान ताका बासावण्यो केल्ल्यात आसतना आनी तुज्या नांवान चलयतली सोंसोत इजाका वरवीं तुका उत्पन्न जातली अशें ताका देवान सांगून दवरलां आसतना तो आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिवंक कबूल जालो. मेलेल्यांक लेगून देव जिवंत करूंक शकता म्हूण अब्राहमाक विस्वास आसलो आनी खरेंच म्हणल्यार इजाकाक मेल्ल्यांतलोच कसो ताणें परतो घेतलो. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया. Devace utor, salvas caiata. Devace utor, soto salvator. Devace utor, novo giudita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोफे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. मोइजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारयेची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना जेजूक देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुसलेमाक व्हेलो. कित्याक जोण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें सुमूर्तीन बरयल्लें आसा तें पाळूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर सुमूर्तीन सांगलां त्या प्रमाणे कोंबड्याचे जोडी ना जाल्यार पारव्यांचे 2 पिले हांचो योद्न समोरपूंक जाय आसलो. तेन्ना सिमाव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भोक्तिवंत मनीस जेरुसलेमांत आसलो. तो इस्रायलाचे बोजोणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सुर्वेस्पुरान माकलोल्याक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें. तो आत्म्याचे प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणेंय ताका आपल्या हातान घेतलो आनी देवाची तुस करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलें तशें तुज्या चाकराक आतां दोनया शांतीन वचून दी म्हूण मागता. कित्याक सगळ्या राष्ट्रांक मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली.
पोरसांक उजवाडलो उजवाड, तुजे पोरचे इस्रायलाचो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसलें. तेन्ना सिमावान ताका आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताच्या आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणांक नव्यान उठूंक, तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. ह्या वरवीं जायतांचीं गुपीत चिंतनां उक्तीं जातलीं आनी एक तोरसाद तुजो आत्मो आसपास वित्तोली. आसिरियाच्या कुळाची फानेवेलाची धूव अन्ना नांवाची एक बाकणारीण आसली. ती चड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेलोली आनी विधवा जावन 84 वर्सांचे पिरायेक पावलेली. दीस रात उपवास आनी मागणें करून ती देवभोक्तीण जियेताली आनी मंदीर साणीनासलेली. तिणेंय त्याच वेळार थंय पावून सरून देवाक वाखाणलो आनी जेरुसलाचे सोडणीची वाट पळोवन आसलोल्या सगल्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाचे सुमूर्तीन प्रमाणें करचें आसलें तितलें केल्या उपरांत ती गालिल्यांत आपल्या नाजरेत नगरांत परत गेली. बुरको जाणवायन बरोवन गोठायन वाडत वेतालो आनी देवाची मोजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, आमी ह्या संवसारांत आमकां लागून येवंक ना. आमी तें थारावंक ना. ना म्हणून आमचे पायन मायन. आमकां पवित्र पुस्तक देवाचें उतर सांगता की हें देवान थारायलां म्हणून. तो देवाक आमी वाखाणया. आमी ह्या संवसारांत आसा जाल्यार हे आमचे पासत न्हय, देवान आमकां ह्या संवसारांत हाडल्यांत म्हणून. आनी देवान तर हाडल्या, देव आमकां एक गूण दिता. गूण म्हणजे कृपा दिता. हें जिवीत ताचे येवजणे प्रमाणें जियोवच्याक. तर हें देणें ताणें आमकां दिलेलें आसा आनी आनिकूय एक देणें दिल्लें आसा. आमच्यान निवडूंक जाता. निवडूंक जाता म्हणजे देवाची येवजणे प्रमाणें म्हजें जिवीत सारूंक, कित्याक देवान म्हाका ह्या संवसारांत हाडला, ताचे येवजणे प्रमाणें म्हजें जिवीत घडोवन येवंक जाय. म्हज्या वस्तुंगी म्हाका जाय पळय तशें. तर हांव कोण? तर आमी सगळीं जाणां आमी कोण? आमी देवाचे येवजणे प्रमाणें ह्या संवसारांत आयिल्लीं मनशां. म्हणून आमकां तर पूर्णपणे आमचें जिवीत जियोंक जाय जाल्यार आमी देवा कडेन विचारूंक जाय. तो जाणो. आनी हे भाशेन ताचे बरोबर आमचो संबंद धरून आमचें जिवीत आमी चलोवंक जाय. कोण चलयता? तोच चलयता, पूण आमचो ताका सहकार जाय. म्हणटत आतां आमी ल्हान सावन व्हड जाता न्हय, मागीर आमकां अशें आमच्या मनांत येता, म्हाका आतां काजार जावंक जाय. आतां हिंचें चेडूं वो हिंचो चेडो म्हाका मेळटलो. म्हज्या मनांत खूब चिंतना आसत असलें जावंक जाय म्हणून. पूण तशें न्हय तें. देवान आनिकूय अशें येवजिल्लें आसा. आमकां तर ह्या संवसारांत हाडल्या. तो जाणो हिंचो म्हजो पार्टनर पळय तो, कित्याक तांकांय तो तयार करता आनी तो आमकां बरोबर हाडटा. आतां आमी कितें करता? सोदता मागीर मेळ्ळें की ना, मागीर आमच्या काळजांत तशें जाता. पूण हांगसर मातशें चुकता आमी. कित्याक लागून चुकता? आमच्या मनांत
ती कोण आसूंक जाय तें आसता. पूण तें कित्याक लागून जाता? तें कित्याक लागून आमी कोण आसूंक जाय तें आमच्या मनांत आसता. हें सारकें न्हय. हाका लागून आमचीं काजारां धरोनात. कित्याक हीं काजारां आमची येवजणे प्रमाणे घडोवन हाडटात आमी. ना, देवाची येवजणे प्रमाणे जावंक जाय तें. पयले सुवातेर आमचें जिवीत आमी देवाक एकवटोन तें ताका सहकार करूंक जाय आनी तें मागीर तें बरे भशेन वाडटा. त्याच प्रमाणे जो पार्टनर म्हाका देवान दिलेलो आसा हेंय देवान निर्मिल्लें आसा. म्हणटच हांव दोगां जाणां आयलीं किना बरोबर तें देवाची येवजणे प्रमाणे. पळयात कशे भशेन मारयेक आनी झुजेक देवान हाडली. सगळें देवाची येवजणे प्रमाणे जालें. ती म्हणना तूं बरोबर आयलेली वय जशे भशेन आमी येता. पूण मागीर आमी कितें पळयता? देवाचो दूत तिचेशी येता आनी म्हणटा तुका भुरगो जातलो तो पवित्र आत्म्या वरवीं. तो म्हणटा हिका हांव सोडून दितां. कित्याक भुरगो जाला तो कोणाचो म्हूण कोण जाणा. ना म्हणटा देवान हें सगळें येवजिल्लें आसा. म्हणून पळयात आमी तेच भशेन आमचें जिवीत देवा बरोबर सारूंक जाय. देव आमकां सगळें कळीत कोत्ता. आपली येवजण प्रमाणे हो कुटूंब कसो उपजोंक जाय पळय तो. आनी ह्या कुटुंबांत तो आनिकूय दुसरी येवजण फुडें व्हरता. म्हणजे तो हे भशेन सगळें आपलें म्हणना तूं काम फुडें व्हरता. कोणा उद्देशी? आमच्या उद्देशी. पळयात सुरवातेक ताणें अब्रामाक म्हणजे आदामाक घडोवन हाडलो. ताणें घडोवन हाडल्या उपरांत तो म्हणूंक लागलो आतां ताका एक म्हणना पार्टनर जाय. पार्टनर केलो. हे भाशेन ताणें केलें तें. पूण फुडें तो आमचे उद्देशी सगळें करता. आतां आमी तेच भाशेन ताचें कुटूंब जाता आनी तो आमचे सवे येता. भुरगीं आमचीं बेश्टीच न्हय देवाची येवजणे प्रमाणे ती घडलेली आसा. जुवांवान आमकां सांगलां की सुरवातेक शब्द आसलो आनी शब्दा वरवीं सगळें जाल्लें आसा आनी हे शब्द जावन आसा जेजू. तर आमी सगळीं जाणां जेजू उद्देशी ह्या संवसारांत आयिल्लीं आसा सुरवातेक आनी आतां पर्यंत. हें तर लॉजीक आमकां कळत जायत जाल्यार बाकीचें मागीर सोंपें जाता. तर आमी हिंच्या पावंड्यार जियेता कुडीच्या मनाच्या ओ आत्म्याच्या. आनी हिंचूर म्हणून जियोंक जाय आमी आत्म्याचें स्टार्ट करूंक जाय. कित्याक आत्मो आमकां दिलेलो आसा आनी थिंचोर आमच्यान सगळें आमच्या मनांत कितें चलता आमचे कुडींत कितें चलता तें पळोवंक जाता. हें मनांत धरात. आमी खूब फावटी मनांतल्यानूच सगळें चलयता. ना, मन दिलेलें आसा एक सांदो कसो. पूण कोणेन वापरूंक जाय आमचें मन? आमच्या आत्म्यांत. आनी आत्म्यांत आमी देवा सारकीं जावंक जाता ओ देवाचे येवजणे प्रमाणे जिवंक जाता ओ आमचेच येवजणे प्रमाणे. जेन्ना आमी देवाक एकवटोन रावना देवाचो सल्लो घेना तेन्ना आमी आपलेपणान जियेता. जेन्ना आमी देवा बरोबर जियेता तेन्ना मारयेन झुजेन जशें केलें तेच भशेन आमी करूंक लागतले. आनी हे परी सगळ्या आमच्या भुरग्यांक देवाचे भक्तीन आमी वाडयतले. आतां पळयात जेजू कितें करता पळय तो. ताका देव मंदिरांत वतात आनी दुसरी म्हणटात तो एक श्रेश्ठ भुरगो जातलो. तेच भशेन आमकां खूब जाणांनी सांगलां आमच्या भुरग्यां विशीं. पूण आमी तें कानार घेवंक ना कित्याक आमी बरे भशेन आयकूंक ना. म्हणटत हें म्हत्वाचें. पूण तितलेंच न्हय आमी आनी कितें पळयता जेजू कशे भशेन वाडटा. सारको देवाची भक्तीन वाडटा. देवाचो पवित्र आत्मो ताचे सवय आसा आनी तो वाडटा तितलो जाणवायनूय वाडोन येता. आमचीं भुरगीं तेच भाशेन. ताका लागून आमी तांकां सदांच जेजू सवय हाजीर जावंक जाय. आनी जेजू सवय हाजीर जाली की ना तांची कशीं वाडटात ती आमी पळोवंक लागतल्या. कसलीं चिंतनां आसात तांचे मदें, कसलीं भावना आसात, कितें कला आसा तांचे मदें त्या प्रमाणे आमी तांकां मदत करूंक लागतले.
आमी जबरदस्तीन फोर्स करचें ना आमकां जाय तशें तुमी जावंक जाय ना, देवाक जाय पळय ते भशेन ती वाडोवंक जाय. आनी हे भशेन एक कुटूंब बरो पवित्र जावंक लागता. देवाची येवजण प्रमाणे सगळें घडोवंक लागता. सोंपें आनी कठीणूय. सोंपें केन्ना जेन्ना आमी भितरल्यान देवाक आजीर जावन आमचें जिवीत सादता. आनी म्हणलें ओतम्याच्या पावण्यार देवाक आजीर जावन आमी मन आनी कूड वापरूंक लागले की ना मागीर हें सोंपें जावंक लागता. नाजाल्यार आमी फकत पेस्टेंस व्हांवते वाळ्याचे व्हाळ आसता न्हय ते भशेन व्हांवत वेता ना, पूण देवाची येवजणे प्रमाणे आमी व्हांवूंक जाय. ही कृपा आमकां सगळ्या जाणांक दिल्ली आसा आनी आमची सगळीं भुरगीं आनी आमचें सगळें कुटूंब बरें. पूण ते भशेन पळोवच्याक आमी सदांच देवाची मदत घेवंक जाय. आनी हांव अशें म्हणटा की आमी देवाची मदत घेता. आमी तर हांगसर आयल्या जाल्यार ह्याच कारणाक लागून, कित्याक आमचे मदें कृपेन बरो भावार्थ आसा आमी देवाचेर पात येवन जियेता. तें अदीक घडोवन येवच्याक सदांच विसरोन आसतना 5 मिनट न्हिदच्या आदीं देवाक सगळें आमचे भितर घडलेलें आसा, मनाच्या पावंड्यार, भावनाच्या पावंड्यार आनी कुडीच्या पावंड्यार, हें सगळें देवा सवें दवरूंक जाय. आनी आमी सगळीं नितळ जातल्या जेजूच्या नांवांत सुस्कार भायर सुटना सगळें जेजूच्या नांवांत भायर काडात, सगळें नितळ जातलें. सुस्कारांत आमी जेजून बरोवन येतल्या तो आमचे भितर आसा. अदीक आनी अदीक ताचे जाणवायेन बोडटल्या आनी आमी खरीं जी जावंक जाय देवाची येवजणे प्रमाणे ती जेजू सवें जातल्या आनी देवाची तुस्त आमी गायत रावतल्या. सगळें घडच्याक आमच्या आत अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना आमचें सगळें आसा तितलें हिंच्याय पावंड्यार तें सगळें आमी जेजूच्या ताब्यांत ताच्या नांवान करीत रावता. आनी तें केलें म्हणटच ताचो गूण आमचें सवें घडोवंकूच जाय, ताचें फळ आमचें सवें घडोवन येवंकूच जाय. कित्याक आमी आमचे वस्तूंक जियेना, आमी जेजूच्या नांवांत जियेता. आनी जेजूच्या नांवांत आमकां सुटका आसा सगळ्या पातकांतली, आपलेपणांतली. आनी देवाची येवजणे प्रमाणे आमी अदीक आनी अदीक वाडोवंक लागतले. देवाचे जाणवायेन, देवाच्या गोठायेन आनी देवाच्या बेसावांत. हे भाशेन आमी आतां हो वेळ सारून सदांच रातची 5 मिनट आनी सकाळची 5 मिनट सारीत तर बाकीचें सगळें देव थाऱ्यार हाडटलो. आमचें फकत जिवीत जेजूचेर आमी थिरावया. आनी आतां सगळीं जाणां आमचे दोळे उक्ते करून उबी रावया आनी जो भावार्थ आमी जियेता तो उचारून त्या भावार्थान पवित्र त्रयत्वेन आमचें जिवीत खोलावया. सोत मानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्मी सांबावलो, आंकवार मारयेंत थावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोद्यान देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिव्या आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आतां आमच्या मोगाच्या बापाचे वेंगेंत रावन आमच्या काळजाचे आवडे ताचे मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सोबे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पवित्र सोबेच्या सगल्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती कुटुंबाचे प्रोस्त समजून तांकां सगलो आदार फावो करूंक
देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमच्या सरकारी मनशां पासत आमच्या सरकारी मनशांनी समाजाच्या आनी दर एका फामिलीच्या बरेपणा खातीर ते वावरूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. गोरिबां आनी गोरचेक सांपडलेल्या पासत गोरिबांक आनी गोरचेक सांपडलेल्यांक सदांच आदार मेळूंक आनी अडचणेक लागून आनी अदीक करून कोविड-19 पेस पिडेक लागून आकांताक सांपडलेल्यांक गोराब्यांक गरज तो आदार मेळूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमा समेस्तां पासत आमच्या घराब्यांत समाजांत धर्मांत आसा ते रिती प्रमाणें चलून आमी आमचें बरेपणान करूंक तशेंच दुसऱ्याच्या बरेपणाचें चिंतूंक आमकां आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमची खाजगी मागणी आसात ती मनांत हाडात आनी देवा बापा मुखार मांडात. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. भोव मोगाळ बापा, पवित्र कुटुंबाचे देखीन चलून आमचे गोराबे भावार्थाचे गोराबे कोर आनी संवसारभर कोरोना व्हायरस पासत आमी मागता. सुरपोदिदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरोंतरणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगदेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सिन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमचे सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आतां तिसऱ्या भागांत आमी सुरू करुया. आतां आमचें जिवीत सगळेंच जेजूक भेटोवया. C42 पेज 46 उतर म्हज्या देवाचें. C42 पेज 46. उतर म्हज्या देवाचें काळजांत पोचून दवरता. अर्पण म्हज्या जिवाचें बापाक मुक्तीन उबारता. उतर म्हज्या देवाचें म्हाका जागोयता हालयता. अर्पण म्हज्या जिवाचें बापाक मोगाटा विनयता. उतर म्हज्या देवाचें क्रिस्ती कुटुंब नसता. अर्पण म्हज्या जिवाचें इलोसांनी तिरायता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो,
म्हजें आनी तुमचें बलिदान मागणी आनी ही देणी देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. मोगाळ बापा, आमी तुका हो फारीकपणाचो योद्न समर्पिता आनी देवाचे आंकवार मायेचे आनी बागयोन जुजेचे विणवणेंत आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतींत थीर दवर म्हूण खालतेपणी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोफी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व कालियान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुजे सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोक्ताय. अशें आमच्या विनाशी सैमान फुंक्यान जोडलो अविनाशी मान. एकवट हो कितलो अजापाचो. सोमेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचे मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgotuja. Sumia Jesu duszy moronami soborota. Duszy monosi wonpo ami orkata. Dusza ina ami odweka. Bapa,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरवासो दुर्मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती तुजे पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. जेजू आमकां पवित्रपण दिता कित्याक तो देवाचो पूत आमचे सोबेन जियेता आनी आमचे उद्देशी तो आमचे बरोबर एकूट घडोवन हाडटा. तर आमचे कुटुंब सगळे जेजूक एकठांय ह्या वेळार वो कुटुंब ही कूड जेजूची ताका एकठांय सगळी आमची इंतेसां मनांत दवरया आनी एकामेका पासून आमी मागया. हांगसर आसलेल्यांकूच न्हय पूण आख्ख्या संवसाराक आसलेल्या आमच्या भाव भयणीक एकठांय आतां म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो त्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दौरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूंक. आमेन. म्हजे जेजू,
भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोक मानतां. सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सुरशिलो कडसरूंक म्हाका कितेंच दिवं नाका. आमेन. Eckhart Sundian, page 52 D10, Eckhart Sundian. Eckhart Sundian, amta quanto, nuricus cor amisalam, Jesus cura mi sogli,
जेजू आमच्या कुडींत मनांत आनी आत्म्यांत आतां आसा. ताका आमी आजीर जावया. तो आमकां एकवटान आसा. ताच्या एकवटान हो वेळ सारया. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव कोणवाळे बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी गोठाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी कोश्ट संपल्या उपरांत सासणाक तांचो सांगात जोडूंक आमकां फाव कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. मातसुकत बसा. पयले सुवातेर तुमकां सगळ्या जाणांक परबीं ह्या पवित्र कुटुंबाच्या फेस्ताची हॅपी फीस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑफ द होली फॅमिली. दुसरें म्हणजे हांगसर खूब जाणां वावुरतात हे मीस तुमचे फुडें हाडच्याक. हांगसर मांडवळ आलतारीची करच्याक सांकिस्तांव आनी हेर वाचपां आतां पळय काय बरीं जातात आमची. तुमी तुमचे नंबर दितात, तुमकां वाचपां मेळटात. हांगसर येवन बरे भशेन परगोडटा आमी. गायन कितलीं वर्सां जालीं फबियालो हांगसर आमकां मदत करतात. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. मिडियाक लागून आनी कितलोचो हजारांनी लोक आख्खे संवसाराक ह्या मिसान वांटो घेतात. तर आमच्या ब्रदरीक आनी ताच्या वांगड्यांक थंयसर देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक व्हड भावार्थान तुमी हांगसर मिसान वांटो घेवंकच्याक येतात. कित्याक लागून हांगसर एक कूड देवान दवरलेली आसा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचो आमचो गोंयचो पाय. तो आमकां सदांच राखता, सांबाळटा आनी ताचे कडेन मागणें केलें ना तो आमकां जाय पळय तें बापा कडेन जेजू कडेन विनंती करून आमकां दिता. ताका लागून आमी आर्गां दिवंक येता आनी आमकां एक ठामपणी म्हणजे आमचो शिकोक कसो बसलेलो आसा की तो आमचे बरोबर सदांच आसा. खरेंच तो आसा. तर तो कोणा पासत वावुरलो? गरिबां पासत, आमच्या सगळ्या पुर्वजां पासत. तेच भशेन आतां आमी ताका लागून जे आमचे गरीब कुटुंब मिसळांत आसात तांकां मदत करया. हांवेनूय तेच भशेन मिसळांत वेळ सारलेलो आसा. आमी गोठ्यान तांच्या जियेताल्या सगळे जुवारी आनी सगळे ते हांसलेले सगळे आमकां खरपिताले आख्खी रातभर. पूण मागीर जेमूय काडलेली आसा तांचे बरोबर आमी वेळ सारलेलो आसा. हांव जाणा थोडे पर्यंत तुमी तो तांकां तुमचो पयसांचो मदत करशात जाल्यार त्या मिशनरी फादरींक, ब्रदरींक, सिस्टरींक खूब गोठाय मेवतली. ह्या गरिबां पासत थोडें तरी करच्याक. तर आयज म्हणजे मिसांव संडे खूब त्यो आदीं जालो पूण तेन्ना हांगसर मिसां जायनासलेली. पूण आतां तुमकां हे कॅलेंडरूय जाय जातलें. हांचेर ह्या कॅलेंडराचें सोंपें तांचें सगळें दिलेलें आसा. फेस्ताचे म्हणजे हिंचे फेस्त आनी हिंची वाचपां. पूण हो तुमच्यान 100 रुपयांक वो ओदीकूय तुमच्यान दिवंक जाता. तसो भायर आमच्या कावंटराचेर आसा. पूण ह्या पयशां पासत न्हय पूण गरिबां पासत आमी एक मदत करच्याक. ह्या नव्या वर्सा आदल्या वर्सान आनी नव्या वर्सान सोदतना आमी तर इल्ली मदत करीत देव आमकां दिता ताचे की आनीक शुभेज दितलो. तर विसरो नाकात. मीस जातकच कावंटराचेर एक तरी कॅलेंडर घेयात वो आनीकूय. पूण 100 रुपया तरी उणेंच आनी सोबीजय दिवंक जाताले दियात. लिफाफे आसात तातूंतय तुमचे पयशे घालून
ह्या मिसांक आमच्या भावा भयणी पासत आमी दिवया. खूब जाणां ती क्रिस्तांवूय न्हय, क्रिस्तांव पासत तांकां क्रिस्ताचो मोग दिवच्याक आमी तांचे बरोबर वावुरता. हे आमची जबाबदारी, सगळ्यांकूच देवाचो मोग दाखोवच्याक कशे तरी वतीन. आनी आमच्या मिशनरांनी आमच्या सायबान आमकां घेवन हांगसरूच न्हय पूण आख्या भारताक सकयल आनी दुसऱ्या गांवांनी वचोन ताणें जेजूचें नांव परगटलें. ही जबाबदारी आमकां दिल्ली आसा, आमी ती पाळल्या. देव बरें करूं म्हणटा तुमकां आदी फुडेंच जी तुमी मदत करतल्या त्या पासत. आतां मिसाक म्हणून तुमी सगळीं जाणां तुमची नांव दिवंक लागल्यात. तुमी आमचो नंबर जाणात 9075212942 हाचेर तुमचे वॉट्सॅपाचेर मॅसेज धाडी जाल्यार एकदम बरें पडटा. नांव दिवचें एकूच आनी कितलीं जाणां येतल्यात, हिंच्या दिसा येतल्यात, हिंच्या मिसान मांडूक येतल्यात. पयलेर मध्यानीर हांगसर मीस आसतले म्हणजे मिडनायट मास 11:30 आमी स्टार्ट करतले, पूण तुमी 11:00च यात. 11:30 आमी वद्देवर पवित्र बोजवणेंत घालया, देवाक कारकां दिवया. ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून आनी सगळें ह्या वर्सा घडलां तितल्याकूय बरें आनी वायट, कित्याक देव वायटांतले आमकां बरेंपण दाखयतलो. वायट आमचेर ओदरूस हाडटा, देव हाडिना. आमी खूब पाटी म्हणटा देवानी ओदरूस हाडलेले आसा, देव हाडिना. देव आमकां ओदरुसांतलो भायर काडटा, तो आपणेचें तें घेता आनी आमकां सुटका दिता. म्हणून तें मनांत धरात आनी आमी देवा कारकां दिवया. मागीर मध्यानीर 12:00 आमी मीस स्टार्ट करया. हे भाशेन बरे भाशेन खतखतीत हें नवें वर्स आमी स्टार्ट करया. मिसां दिसाची 7, 8, 9, 15, 10, 15 पयलीर आसतली आनी आयताराची तेच भाशेन सकाळची 7, 8, 9, 15, 10, 15 सांगेची मिसां आमी बंद केल्लीं आसा, कित्याक कोविडाक लागून. आनी लोक मागीर सांगेचो येता आनी आमच्या वॉलंटियरांक रात दीस मागीर हांगसर वावर करचो पडटा. ते सांगेस्ता हांग पुऱ्या थोडो तरी टायम दिवंक जाय न्ही तांकां. आतां पळयात आमी तांकां सगळ्यां सकाळची घेताले हांव, आतां मीस जातकूच तुमी यात म्हूण सांगलां. ट्राय करता आमी, कित्याक नाजाल्यार हांगसर इतली गर्दी बसतली आनी ते कोरोना व्हायरस परतून वाडटलें म्हणटच मातशी काळजी घेता आमी. तर तुमी तेच भाशेन मनांत धरात. हें सगळें बरेंपण. आमचे वॉलंटियर्स आसा तांकां हांव खरेपणी काळजांत थावन देव बरें करूं म्हणटा. सकाळीं येवन ते हांगसर वावुरतात. थोड्या जाणां म्हळ्यार सकाळीं कामाक वयच्या आदीं येतात, थोडी मदत करतात आनी वेतात. बाकीचे रात दीसभर आसतात. तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं. तुमकां तर वॉलंटियर्स जावंक जाय, म्हाका नांव दियात आनी तुमच्यानूय हे भाशेन आमच्या लोकांची सेवा करूंक जाता. ही फिरगोज न्हय, हें श्रायन म्हणटा आमकां लोक कोण ना हांगसर. तुमी सगळे भायले म्हणजे दुसरे फिरगोजींतले येवन आमकां मदत करतात. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या जाणांक. आतां आमी उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. तकल्यो बागोवन वो आशिर्वाद घेवया. अगणीत मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी तांच्या महिमेवंत जल्मा वरवीं हे पवित्र काळांत तोच बाप अगुणाचो काळोख पयस करूं आनी सुगुणाच्या उजवाडान आमची काळजां भरूं. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोशभरीत खबर गवळ्यांक दिवन आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप आमची काळजां संतोशान भरूं आनी शुभ दूत आमकां करूं. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं स्वर्गार आनी संवसारा मदें एकवट घडून हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागत दिवं आनी सर्गीच्या सुखाक आमकां पावूं. आमेन. आनी सोरपुदेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवूं आनी तुमचे सोवें सदां आसूं. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी जीव झरोवन मेलोय.
ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें घेवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हणून मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटा. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. 8:16 विस्वासाचो दीस, पेज 115, एज 16. विश्वासाचो दिसू देलो